पहिले हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता की त्यांनी आमकां आमच्या मेणकुऱ्यां 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणजे प्रपोज केला. इनफॅक्ट ती फायल सगळी जाल्ली आसा, येसाक आसा. रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन वर्क ऑर्डर दिवन ते काम सुरू करचें. आनी म्हाका दिसता ही 10 MLD जर आमी घालीत मेणकुरे जाल्यार मेणकुरे साळ आनी सबंद लाटंबरसाच्या उदकाचो इशू सॉल्व जातलो. कित्याक रॉ वॉटर प्लांट आमी 2 वर्सां पयलीं सुरू काम केलां, ऑलमोस्ट सोंपत आयला. इशू रावता तो फक्त शहरान जी ओल्ड पायपलायन असली, सिमेंट पायपलायन असली, ती बदलपाचें काम चालू आसा. पण मुळगांव आनी शहरान खंय कडेन हाय एल्टिट्यूड घरां आसत तांकां उदक मेळना. सो त्याच्या खातीर थिसर ग्रावंड लेवल रिजर्वर बांदपाची एक मातशें काम बेगीन घेवपा जाय. आनी पाजीर आमची एक वयर जुनी वॉटर टँक आसा, तेचो हांवें एस्टिमेट फॉरवर्ड केल्लो आसा, ती एक बांदपाची. जर अशे थोडे गोश्टी जर करीत जाल्यार लाडफ्या, मुळगांव आनी जो आमचो बिचोलच्या भागाचो उदकाचो इशू सॉल्व जातलो. गांवांतलो इशू म्हाका दिसता लागतले ते एका 1-2 वर्सां कामाक लागतली, कित्याक 70 कोटीचें काम आसा. पण टील दॅन डिपार्टमेंटान आमकां टँकर सप्लाय करचे आनी जाता तितले बेगीन कामां करपाची थोडी उरल्या ती. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.